जोरदार पाऊस सुरू असून तेका लागून आनमोड घाटातल्या जे दूधसागर मंदिर आसा तेच्या लागीं आयज दरड कोसळ्ळी। तेका लागून रामनगर गोवा हो महामार्ग आसा तो सध्या ठप जाल्लो आसा। सध्या मिळालेल्या माहितीनुसार गोंयचे जे फायर ब्रिगेड आसा ते घटनास्थळी पावले आसा आणि ते दरड हटोवपाचें काम तेंचे चालू आसा। तो आता केन्नाच्यान हांगा आसा भाई? सकाळच्यान आज कितलो वेळ जाला हांगा उदक भरला अशें? 8:30च्या उदीक भरलेलें आसा सकाळी। 8:30च्यान उदक भरला। आता कितलो वेळ जालो तूं हांगा 8:30च्यान हांगाच? भुरगे आमचे कुशीक रावले सारकी सगळी। तूं हांगा कामाक आसता काय? ना कामाक खंय? पेपर। ओके पेपर। आता कितले गाडे हांगा शिरकाल्ले बंद पडले अशें कितें आसलें? हां भरपूर गाडयो बंद पडले भितून गेल्या लोकांनी। थोडे मेकॅनिकल गाडयो स्टार्ट मारून घेवन गेला। तुम्ही पळोवंक शकता की GMCचो अंडरपास आसा तो ह्या वर्सा बीन वार्षिक पद्दती प्रमाणे भरलेलो आसा आनी हांगासर ऑलमोस्ट उदक कमरे पर्यंत पावता। खूब लोकांक त्रास जाता कारण ते अशे येतात अर्द्या वाटेक गाडी घालतात ती गाडी बंद पडटा परत तांकां भितून वचचें पडटा। प्लस हांगा पुलीस ना सो लोकांक कांयच खबर ना उदक कितलें भरलां कितलें ना तें। आनी एक गजाल म्हणल्यार सारको मदींच लायटीचो मिटर आसा सो तो ऑलमोस्ट तेजेर सुद्दां उदक पावत येयल्लें आसा। सो समज कितें जालें लायटीची वायर समज शॉर्ट जाली जाल्यार हांगासर कोणाक उदकान देंवोन तें करंट लागूंक शकता। पावस जोरान पडटा। कालच्यान नेटान पावस सुरू जाला आणि वचत थंयसर उदक भरला रस्त्यांचेर उदक भरला शेतांनी उदक भरला नाले सगळे भरलेले आहात। आमी आतां सद्या कुचले आहा आणि कुचले जर पळयलें दर वर्सा हांगासर हो जो हे आहा रस्तो जो आहा दर वर्सा हांगासर उदक भरतात। आमी दर वर्सा हांगासर न्यूज पसून करतात। आतां हांगासर उदक भरलेल्यान तो उदकांसून येता आसतना ती बस थंय बंद पडल्या। दुसरें हांगा जर पळयलें जाल्यार हे पळय ह्या देवीची घर आहा पळय त्या घरान उदक गेला ती म्हणजे घरान तेजें उदक गेलां तेजी गॅरेजीन उदक गेलां आनी तिचे म्हळ्यार की जे समोर बिल्डींग बांदल्या म्हणजे बिल्डींगेन त्याने ते उदकाचें प्रयोजन करूंक ना आनी ताका लागून तें उदक सगळें ते लोकांच्या घरान बीन वयता आनी हांगासर रस्त्याचेर हे रावता सगळे भरतात। गिरी आमी पयर पासून पळयल्लें ते गिरी पासून उदक भरलां। दुसरें नॅशनल हायवे 66 हेचें काम चालू आसा त्या नॅशनल हायवेचे पासून चड कडेन थोडे प्रोविजन करूंक ना तेणें उदक वचपाक कॉन्ट्रॅक्टराक ताका लागून ते हायवेचेरूय उदक भरलेलें दिसता। परत थोडे ओवरब्रीज आहा त्या ओवरब्रिजाचेर वयर उदक सांठवल्लें दिसता। तशेंच जर वत असो जोरान पावस गेलो जाल्यार आनीकूय उदक भरूंक शकता। ते ड्रेनेज तेणी आनी 10 मीटर तरी और 12 मीटर तरी कंटिन्यू करूंक जमता ते ड्रेनेज। कितें केलां तेणी ओद्दे वाटेक ड्रेनेज तेणी क्रॉस केलां आनी लोकांच्या कंपाउंडान उदक वयतलें म्हूण तेणी चिंतलें बट दॅट इज रॉंग न्हू। लोकांचें कंपाउंड इज अ प्रायवेट प्रॉपर्टी तेणी ते ड्रेनेज थिंगा कंटिन्यू करूंक जाय फॉर एटलिस्ट अनदर 20 मिटर्स। ती ड्रेनेज कंटिन्यू कर आनी सगळ्यांक उदक भरलां तें क्लियर करूंक ना तें म्युनिसिपालिटीक सांग क्लियर करूं म्हणून आनी टेल देम दॅट ड्रेनेज हॅज टू बी कंटिन्यूड फॉर अनदर 20 मिटर्स। हेका पळय दिसांनी भायर सरूंक जायना। इफ एनीबडी सीक इमर्जन्सी आनी कशें वचपाचें मुनिसिपालिटी सांगलां PWD सांगलां मिस्टर जोशुआक लेटर धाडला आनंद भाटकाराक
फोटो धाडला व्हिडिओ धाडला पूण कोण ते भाशेन सिरियसली घेयना पळय ते बिल्डरान बिल्डींग काडला थिंगा कांय प्रोविजन करूंक ना फॉर ड्रेनेज सो दे शूड नॉट गिव एनओसी नो टू सच बिल्डर्स सकाळच्यान जो हेवी रेनफॉल जो चालू आसा ताका लागून सगळे मोस्टली कुडचडे केपे रोड सगळ्या फ्लड येयला तेजें मुख्य कारण म्हणजे जे रोड आसा मेन रोड तेजे सायडीन ड्रेनेज ना ताका लागून मोस्टली सगळे जे 4 रस्ते आसा 3 रस्ते आसा थंयचे जे उदक आसा वयल्यान ते व्हांवून मेन रोडार येता तशेंच आयज पळयलें की जेन्ना हेवी रेनफॉल जाता तशेंच मोस्टली अफेक्ट जाता तो आंबेडकर चौक परत एकदा थंय फ्लड येवन आयज परत 4 लेन जे कुडचडे केपें वचपाचें आसा ती 4 लेन अफेक्ट जाली दोनूय सायडी उदक धपरायतलें पडलेलें आनी ज्यो गाडी ज्या वचपाक तांकां त्रास जाताले हें उदक जे ड्रेनेज ब्लॉक जाल्ल्यान हें कारण जाल्ल्यान म्युन्सिपाल्टीचे जे कुडचडे काकोडा म्युन्सिपाल्टीचे जे आसा ते सकाळच्यान थंय ते ड्रेनेज क्लियर करपाचें काम चालू आसा तेंचें पूण जो पावस थांबना ताका लागून ते अजून तशेंच आसा तेच बरोबर केप्याचे बोरीमाळ प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा थंय तशेंच जाल्लें आसा रस्त्यार उदक आसा आनी एक गाडो मदींच वारो येता पावस येता ताका लागून जो एक गाडो रस्त्याकूच आसा तो बी उलटून पडलेलो आसा जे वाऱ्या लागून आनी तशेंच ड्रेनेजीस आनी रस्त्यार उदक कंप्लिटली भरलेलें आसा आनी आतां पासून पावस चालूच आसा पळयता तुमी म्हाजे फाटल्यान की उदक रस्त्यार भरलेलें आसा लोकांक येवपा वचपाक त्रास जाता